सध्याच्या परिस्थितीत जे भाजप सरकारान म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराचेर जो अन्याय केला आणि आमची जी रिवर म्हादय हाचे फाल्यां सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसा. सो ह्या निमतान आज सेव म्हादय मुवमेंटान पूर्ण गोंयभर लोकांक आज उलो मारिल्लो की आज सांजचे 7 वरांचेर दिवली पेटोवन नमन करुया. आज आमी हांगा सिमरेश्वर प्रसन्न देवळान आज आमची बैठक जाली आणि ताच्या उपरांत आमी आज सेव म्हादय मुवमेंटाक आमचो तेको आमी सदांच आसा काँग्रेस पक्षाचो. म्हादय संदर्भात दोन विचार आसूं शकना. म्हादय ही आमची न्हय आनी टिकोवपासाठी आमी प्रयत्न करतात. इतली वर्सां आमी झगडत आसा. हांव स्वता ह्या बाबतींत अनेक प्रकारे ह्या विशयाचेर जनजागृती करीत आसा आनी ह्या बाबतींत सगळे गोंयकार एकच एका आवाजान विथ वन वॉयस मागणी करतात. म्हादय ही आमची, आमकां ती रावपाक जाय, उरपाक जाय. हमका जाय हमका जाय हमका जाय हमका जाय हमका जाय आमका जाय आमका जाय आमची म्हादय हमका जाय आमका जाय आमका जाय आमची म्हादय हमका जाय. हो सरकार गोंय विरोधी हो गोंयचे आवय करून विकता आपल्या कदेला खातीर. असले सरकाराक बेगीन घरा धाडपाक सगळ्या लोकांनी एकवटान फुडें वचचें. कर्नाटक गवर्नमेंट और गोवा गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान जो पानी को लेकर के मामलात है उसमें आसानी अता फरमा. गोवा के लिए पानी का इंतज़ाम फरमा और जो फैसले किए गए मौला ताला उसमें तब्दीलियाँ अता फरमा.